ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज 10 लाख नोकऱ्यो ज्यो भारतभरच्या तरणाट्यां खातीर तांच्यांनी वेगळ्या वेरियस डिपार्टमेंटांनी वॅकंट आशिल्ली त्यो फुडल्या 1.5 वर्साच्या भितर भरपाची जी आज एक डिक्लेअर केला ते पळोवन खूप बरें दिसता। देशभरातले तमाम युवक वेरियस पोस्टाचेर ह्या नोकऱ्या खातीर अप्लाय करतले, कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामींतल्यान हातूंत सिलेक्टूय जातले। निश्चितरित्या देशभरातल्या युवकांच्या बरोबर गोयच्या युवकांकूय बी हातूंतल्यान संधी मेळटली। कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामीक आमी तयारी करपा खातीर वेरियस फाटले वर्सभर आमचे डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन हाजी तयारी करीत आसा। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे खूप खूप अभिनंदन करता की गेली कितलीशीच वर्सां जे वाट पळयताले तांकां देशा खातीर आपूण काम करपाची संधी ह्या 10 लाख नोकरीच्या निमित्तान मेळटली। त्याचबरोबर ऑनरेबल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग जी हांच्यांनी माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल अग्निपथ ही स्कीम ही पहिलेच फावटी अशा पद्धतीची अग्निपथ स्कीम देशात लॉन्च जाता जेणे करून देशा खातीर काम करपाची संधी तरणाट्या खातीर मेळटा। 4 वर्साच्या पिरियडात जांकां आपल्या देशा खातीर काम करपाक जाय, आर्म फोर्सीस आसतले, नेव्ही फोर्सीस आसतले, सेलर पोस्टा खातीर आसतले, जे तरणाटे काम करपाक सोदता, जे युवती ज्यो काम करपाक सोदता तांच्या खातीर खरोखरूच खूब ही व्हड संधी आसा। खूप जाणांची इच्छा आसताली की आपल्या देशा खातीर आपूण थोडी तरी वर्सां दिवं। हे सातत्यान एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गायड हातूंतल्यान काम करता आसतना तांकां दिसतालें की आमी ह्या परत एकदा देशाच्या सेवेत वचपाक जाय, काम करपाक जाय। ही म्हाका दिसता तरणाट्यांची खरी संद आयिल्ली आसा आनी निश्चितरित्या अग्निपथ ह्या योजनेच्या सकयल देशभरातल्या कितल्याशा तरणाट्यांक ह्या स्किमींतल्यान जॉईन जावपाक मेळटले आनी फुडें वचून जे परमनंट नेव्ही, आर्मी, आर्म फोर्सीस हातूंतल्यानूय तांकां जॉईन जावपाची संधी मेळटली आनी राज्यांतल्या पुलीस फोर्स, फायर सर्वीस, फॉरेस्ट सर्वीस अशा पद्दतींतल्यो ज्यो सर्विसीस आसा थंयसरूय बी तांकां जॉईन जावपाची संधी मेळटली आनी निश्चितरित्या राज्य सरकार ताजेरूय विचार करून एखादी नवीन स्किमूय बी ह्या विशयाचेर लॉन्च करतले। थँक्यू।